हालेलुया. मोगाच्या भवभणींदो ह्या वेळार आमचे दोळे बंद करूया. तुझे हात उक्ते दवर. आयज तू पवित्र आत्म्यान भरचो आसाय. ह्याच खातीर ह्याच पवित्र आत्म्याक ह्या वेळार उक्तो राव. तुजो आत्मो येवन सोक्तेन भरून दी. तुजो आत्मो येवन कृपेन भरून दी. आयज आमी पवित्र आत्म्याची बरोवप समोरता. हो पवित्र आत्मो शिसाचेर देवून आयलो. उज्याच्यो कश्यो जिबल्यो येवन तांचेर थारल्यो आनी जे शीस भिरांतेन आसले ते काळजीदारपणान बोल्ले. आटवो भासो उलोवंक लागले. नेणार आसले ते जाणविकायेन बोल्ले. देवचार काडूंक लागले. पिडा रोग बरो करूंक लागले. हे सगळें पवित्र आत्म्या वरवीं घडलें आनी तांचें आख्खें जिवीत नवसरलें. होच तो आत्मो ह्या वेळार तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत येवंक सोदता. ताका उक्ती जावया. तुजो आत्मो येवन सोक्तेन भरून दी. तुजो आत्मो देव कृपेन वाडूं दी. तुजी जोरवा वोय आत्म्याक नेतोळ कोर. येवून तूं म्हाका सासणाक तुजोच कोर. हे आत्म्या म्हज्या एकसूरपणांत म्हाका सांगात दिवंक ये. म्हज्या निराशीपणांत म्हाका कुशालकाय दिवंक ये. म्हज्या भिरांतेच्या वेळार म्हाका काळजीदारपणान भरूंक ये. म्हज्या पिडेच्या वेळार म्हाका बेकोणी घेवन ये. म्हजें मन घुस्पल्ल्या असल्या वेळार म्हाका बुद्ध घेवन ये. म्हाका सगळेच वाटेन कश्ट दितात. तुजी सोसणीकाय म्हाका घेवन ये. हे पवित्र आत्म्या म्हजें जिवीत नवसरूंक ये. पातकांतलो म्हाका काडूंक ये. आपलेपण म्हज्या जिवितांतलें पयस करूंक ये.
भोर म्हाका तुज्या हातम्यान, भोर म्हाका तुजे सोकतेन, तुझे शाणेपण म्हाका दी, तुझी शांती म्हाका दी, तुझो मोईपास, बरेपण, खात्री, दुलोबाई, आप दमावणी म्हाका दी पवित्र आत्म्या. म्हाका भक्तीपणान भर, हे पवित्र आत्म्या दिवून ह्या वेळार आमचेर तुजो स्वास घालून उजवाडाय हे मन, तुझी हाजरी येऊ म्हाका राव चिटको, आत्म्या जोर फोटो ह्या काळजान भितर बदलून हे जिवी म्हाका नवो कर. हे पवित्र आत्म्या देऊन ये, म्हजें जिवीत शांत कर, म्हजें जिवीत घोटायेन भर, भर म्हाका सोकतेन तुज्या. म्हजो फुडलो फुडार तुज्या हातान घालता, म्हजी चिंतना तुज्या हातान घालता, म्हजी स्वप्नां तुज्या हातान घालता. तूच म्हाका सांबाळ, तूच म्हज्या सांगाताक राव आनी म्हाका म्हज्या जिविताची वाट चलोवंक आदार दी. हे पवित्र आत्म्या बापाच्या, हे पवित्र आत्म्या जेजूच्या, हे पवित्र आत्म्या मोगाच्या, हे आमचेर देवून यो आमचेर. दी आमकां तुजी कृपा, दी आमकां तुजी सोबती, दी आमकां तुजें फळ. हालेलुया 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 हालेलुया. Jesus, thank you. La confermazione, come ogni sacramento, non è opera degli uomini, ma di Dio, il quale si prende cura della nostra vita in modo da plasmarci ad immagine del suo Figlio per renderci capaci di amare come Lui. Egli lo fa infondendo in noi il suo Spirito Santo, la cui azione pervade tutta la persona e tutta la vita
come traspare dai 7 doni che la tradizione, alla luce della Sacra Scrittura, ha sempre evidenziato. Questi 7 doni, io non voglio domandarci a voi se ricordate i 7 doni, no? Forse tutti lo diranno, ma non è necessario. Tutti diranno sono questo, ma non lo facciamo. Lo dico io a nome di voi. E quali sono i doni? La sapienza, l'intelletto, il consiglio, la fortezza, la scienza, la pietà e il timore di Dio. E questi doni ci sono dati proprio con lo Spirito Santo nel sacramento della confermazione. Lo Spirito dopo i cuori cambia le vicende. Come il vento soffia ovunque, così egli raggiunge anche le situazioni più impensate. Quando c'è lo Spirito succede sempre qualcosa. Quando egli soffia non c'è mai bonaccia, mai. Quando la vita delle nostre comunità attraversa periodi di fiacca, dove si preferisce la quiete domestica alla novità di Dio, è un brutto segno. Vuol dire che si cerca il riparo dal vento dello Spirito. Quando si vive per l'autoconservazione e non si va ai lontani, non è un bel segno. Lo Spirito soffia, ma noi ammaniamo le vele. Eppure tante volte l'abbiamo visto operare meraviglie. Spesso, proprio nei periodi più bui, lo Spirito ha suscitato la santità più luminosa, perché Egli è l'anima della Chiesa, sempre la rianima di speranza, la colma di gioia, la feconda di novità, le dona germogli di vita. Non stanchiamoci allora di invitare lo Spirito nei nostri ambienti, di invocarlo prima delle nostre attività. Vieni, Spirito Santo. सुरुवात एक सगले आम्ही गीत घेऊया. A31 पेज नंबर 16. A31 पेज नंबर 16. Sorvespora eklasteva, sasna no mantuka, Sorvespora eklasteva, sasna no mantuka. Tu volto, tu pulvidar, tu cimoima sovraffatta. Tu volto, tu pulvidar, tu cimoima sovraffatta. Sorvespora eklasteva, sasna no mantuka, Sorvespora eklasteva, sasna no mantuka. Molo pritum ako sonsar, soglirocna tuji deva. Molo pritum ako sonsar, soglirocna tuji deva. Sorvespora eklasteva, sasna no mantuka, Sorvespora eklasteva, sasna no mantuka.
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकांय दिवं आनी आयज हे पोरबेच्या मिसाक पवित्र आत्म्याच्या येण्याची दोबाजीक परब म्हणूंक तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आयज आमची सगळी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. कार्लूस आनी फिलू मोंतेरो आपल्या बरे भलायके पासत मागूंक लायता, तशें आवरोला मेंडोन्सा आनी फामील आयज आपलो लग्नाचो दीस मनयतात. एल्विनो आनी सापियन्सिया रॉड्रिगीस, तशेंच डॉमनीक आनी कार्मेलिना डिनीज, तांचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमचो तरणाटो स्टॅनी लुकस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता, ताचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. किरीत भशेन आयज निमाणो दीस मायाच्या म्हयन्याचो आनीक पास्कांचो काळ सोंपता. आमी सगळ्यांनी पवित्र आत्म्याच्या येण्यान घोट जावंक हो पवित्र आत्मो घेवंक आमकां जण एकल्याक हे मिसाचे भेटेन कृपा मागून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज पवित्र आत्म्याच्या येण्याचो आयतार. पास्कांचो 50 दिसांचो पवित्र काल हे पोरवे वरवीं सोपनायक पावता आनी फाल्यांच्यान वर्साचो सादो काल सुरू जाता. हे दोबाजीक पोरबेचे समारंभेन आमचो विशय हो पवित्र आत्मो घेयात. पवित्र आत्मो आमकां पवित्र कोत्ता, आमचे अस्कोतायेन बोल जाता. आपल्या सात देण्यांनी आमचें जिवीत गुणेस कोत्ता. आयचे हे दोबाजीक पोरबेन पवित्र आत्म्याचे देणे आमकां फावो कर म्हूण मागतना ताच्या आदारान आमचे पवित्र सभेचे बरेपणाक हे सात देण्यांचो वापर करूंक हे मिसा भेटेंत आमचे खातीर मागुया. पवित्र आत्म्याची देणी भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक फावो जाल्यान देवाक दिनवासुया. आनी जरी तर आमची पवित्र आत्म्याची देणी आमकां दिल्ली आसात ती आमी घडये थंड करून दवरल्यान व न्हिदावून दवरल्यान जाल्यार तांकां परतून उठावपाचो एक्टिवेट करपाचो हो वेळ. तरी आसतना जायते फावटी आमी चुकल्यान देखून देवाचें बोगसणे मिसाचे सुरवातेक मागुया. तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. सोम्या जेजू, तुजो आत्मो आमचेर धाडून तुवें आमचे आदल्या पातकांत मेलोलें सैम नाटक करून आमकां नवो जीव दिलोय. पूण पवित्र सभेन पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन जातात त्यो नवसरण्यो उमेदीन मानून आमी घेवंक नात. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर, सगल्यांच्या फायद्या पासत जण एकल्याक एकी भाशेन आत्मो दिलोलो दिसती पडटा. क्रिस्ता जेजू, पवित्र आत्म्याची देणी पवित्र सभेच्या फायद्या पासत आमकां फावो केल्यान, पूण म्हजोच फायदो पळोवन बोडायेन आनी गर्वान हांव चल्लां. क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. सोम्या जेजू, पवित्र आत्म्यांक धाडून संवसाराक जेजू दिवंक तूं म्हाका धाडटाय, पूण जायते फावटी हांव पिंजऱ्यांतल्यान सुकणें कशें जालां. आत्म्यान आनी स्वतान देवाची भक्ती करून पवित्र आत्मो पाठयता थंय वचूंक आळसायेन भरलां. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर, सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Muy
Deva Gusuri Moima Deva Adi Shanti Raja Ista Sonsari Moima Deva Gusuri Moima Deva Sarvespora Deva Surgi Charaya Moima Deva Gusuri Moima Deva Sabodveda Deva Baba Deva Baba Moima Deva Gusuri Moima Deva Ami Tuka Namaskar Gota Ami Tuka Din Vasta Tuja Gron Moima Baba Son Ami Tuka Bakanta Sumya Jesus Krista Bapa Cha Eklas Putas Sumya Deva Deva Tu sosarace papkatai amci gangutku Tu Bapa jauh setiap postai amci Magne aikut Kita povir apnya sangati Gusuri Moima Deva Deva Bapa Cimuini Deva Gusuri Moima Deva Jesus Christa Eklos tu povir Deva Gusuri Moima Deva Eklos tu sun Eklos tu pun Bespun Gusuri Moima Deva Amen 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 प्रार्थुया देवा आमच्या सूर पदवीदार बापा आयच्या दिसाच्या दोबाजीक समारंभा वरवीं सर्व देशां आनी लोकां मदें विस्तारलोले तुजे पुरजेक तूं पवित करताय शेकान शेक प्रितुमेचेर पवित्र आत्म्याची देणी सुबापणान वत आनी जें काम शुभ वर्तमानाचे परगटणेचे सुरवेक तुवें ओजापांनी घडोवन हाडलोलें तेंच दयाळपणान आमच्या काळार पवित्र आत्म्यान भरलोल्या भावार्थ्यां उदेशी फुडें व्हर म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनान दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप कोणासव्या दिसाच्या पोरबे समयार तीं सोगलीं एके सुवातेर जमलोलीं आसतना अवचीत जोणजोणीत वाऱ्या सारको चोडगा वेलो एक आवाज आयकूंक आयलो ह्या आवाजान तीं आसलीं तें आख्खें गोर बोल्लें आनी उज्याच्यो कोश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो त्यो फांटल्यो आनी तांचेर एकल्याचेर बसल्यो तीं सोगलीं पवित्र आत्म्यान भरलीं आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो गूण घेवन तीं पोरक्यो भासो उलोवंक लागलीं मोळबा काला आसलोल्या दोर एका राष्ट्रांची भोक्तिवत मनशां जेरुजाल्याक वस्तेक आसलीं हो आवाज आयकून खूब लोक एकठांय जालो आनी आपली जोण एकल्याची भास तीं उलयतात तें आयकून
सगलोच घुसपलो. तोटाकून आनी अजाप जावन लोक म्हणोंक लागलो, ही उलयतात तीं सोगलीं गालिलेकारां न्हय? आमचे मोदल्या जोण एकल्याचे देशी भाशेन तीं उलयतात म्हूण आमी आयकता तें कशें तर? पार्थी, मेदी आनी एलामीत, मेजापोटामियेंतलो, जुदेयांतलो आनी कापाडोसियांतलो लोक, पोंटुसांत आनी आजियेंत, पिर्जियेंत आनी पानपिलियेंत, इजिप्तांत आनी सिरेना लागीं आसलेल्या लिबियेच्या प्रांतांत रावपी, रोमांतान आयलोले बेटणार, जुदेव तशेंच नवशीस, क्रेतकारां आनी आरबी, आमी सोमेस्त देवाची श्रेश्ठ कौतुत्वां तीं आमचे काशा भाशेनी परगट कोतात म्हूण आयकता. देवाचें उतर हें जबाब, तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. आमचो जबाब, तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तूं व्हरतो. कितलें विचित तुजीं कौतुत्वां सर्वेस्परा. तुज्या रचनांनी प्रितूम उपोट भरल्या. जबाब, तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. तूं तोंड मात दांप, तीं घाबरतात. तूं प्राण मात काड, तीं मरून दुलीन परततात. पूण तुजो स्वास सोडशी जाल्यार तीं रचून येतात आनी प्रितुमेचें रूप तूं नवें करताय. जबाब, तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. सर्वेस्पराक मोहिमा सदांकाल. सर्वेस्पराक आपल्या कौतुत्वांनी संतोष मेळूं. जसो सर्वेस्परा सवें आसा म्हजो संतोष, तशीं ही म्हजीं उतरां ताका संतोष दिवं. जबाब, तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. भागिवन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिठीवेलें वाचप. बावा भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या बोलाविने जेजू सोमी अशें कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना. वेगवेगळीं आत्मीक देणी आसात, पूण एकूच आत्मो. वेगवेगळ्यो चाकऱ्यो, पूण एकाच सोम्याच्यो चाकऱ्यो त्यो. वेगवेगळीं कामां, पूण सगल्या सवें सगळें करता तो देव एकूच. सगल्यांच्या फायद्या पासत जोन एकल्याक एके भाशेन आत्मो दिल्लो दिश्टी पडटा. खरेंच जशी कूड एक, पूण तिका जायते सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे हुस्कोल जावनूय एक कूड घडटात, तसो ख्रिस्त. खरेंच आमी जुदेव आनी ग्रीक, गुलामां आनी स्वाधीन सगलीं एकाच आत्म्या सवें पवित्र स्नान घेवन एक कूड जाल्या आनी आमा समेस्तांक एक आत्मो पिवूंक दिला. देवाचें उतोरें. Hallelujah.
सुटकाळो दूत नव्या पगाराचो हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं जुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजू पुनर्जीवन जालो तेच सांजे म्हणजे सातोळ्याच्या पयल्या दिसा शीस जमलेले आसले थंयची दारां जुदेवांच्या भिरांतीन बंद करून दवरलेलीं जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावलो ताणें तांकां म्हणलें शांती तुमकां हें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली सोम्याक पळोवन शीस खुशाल जाले नव्यान जेजून तांकां म्हणलें शांती तुमकां जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें पवित्र आत्मो घेयात जांची पातकां तुमी बक्षिशात ती तांकां बक्षतलीं आनी जांची पातकां तुमी बक्षिनात जाशात ती तांकां बक्षची नात जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाखाणी तुका क्रिस्ता पवित्र आत्म्याच्या येण्याची दबाजीक परब जरी तर आयज जावन आमी मातशी रिवायंड मारली जाल्यार 50 दीस फाटीं वचत जाल्यार आमी कितें मनयलां आमी मनयलां जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची परब जेजू जीवन जालो आनी त्या दिसाक आमी खुशाल जाल्या आनिकूय मातशी रिवायंड मारली जाल्यार आमी आख्खें कोरेज्म काडलां आनी ह्या कोरेज्मान वो ह्या प्राचीत काळान आमी जायती मागणी करताले कित्याक तेन्नाच हें कोविड-19 पॅन्डेमीक सुरू जालें आनी आख्ख्या कोरेज्मान तावन आमी मागताले आमकां ह्या पॅन्डेमिकांतली वाटाय आनी दुबावबिरेत आमी सगळीं रावतालीं इस्टर येता म्हणल्यार सगळें निवळ जातलें हो कोरोना व्हायरस नाच जातलो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू ताचेर जैत व्हरतलो भावार्थ आमचो काय बरो आनी इस्टर जालो तेन्ना आमकां कळ्ळें आजून पासून कोरोना व्हायरस तसोच आसा कोरोना व्हायरस इज स्टील एट वर्क आयज जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची दबाजीक परब खुशालकायेन मनयल्या उपरांत पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब आमी मनयता 50वो दीस पेंटेकॉस्ट जुदेवा मदें ही परब मनयताले 50व्या दिसाची परब आयच्या पयल्या वाचपान ते परबेची खबर आमी आयकता आनी हे परबेक सगळे जुदेव वेगवेगळ्या देशांतले थंयसर आयलोले जे वेगवेगळी भाशा उलयताले वेगवेगळी भाशा समजताले आनी ह्या 50व्या दिसा खेरीत भाशेन ही सगळी परजां जुदेव परजां थंयसर जमा जाता ती लुवणेची परब वो लुवणेची खुशालकायेची परब कशें मनयताले आनी मोइजेसाक जे 10 मानामेन दिल्ले देवान मोइजेसा लागीं करार केल्लो तो नव्यान स्थापताले वो ताचे रिन्यूवल करताले हो जो करार देवान केल्लो ताची भाव भयणीनो जेजू कोश्टवलो कोश्ट मरण सोंसलें आनी पुनर्जीवन जालो
आनी पुनर्जीवन जाल्या उपरांत स्वर्गार चडलो आनी स्वर्गार चडून ताणें पवित्र आत्म्यांक आमचे पासत पाठयलो आनी आयज 50व्या दिसा ही परब आमी मनयता पेंटेकॉस्ट अशें आमी म्हणटा पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब जाल्यार हे परबेंतूय नवेपण आसा नवो करार आदल्या करारान हो करार देवान मनशां लागीं केल्लो आब्रामा वरवीं तशेंच जे आदल्या करारान आमकां देवान विचून काडलेले मनीस मेळटात तांचे वरवीं आब्राम मोजेस नोवा आनीक नव्या करारान भितर सरता आसतना हो करार जेजू वरवीं स्थापलो जेजू स्वर्गार चडून गेल्या उपरांत आतां हो करार आमी फुडें व्हरता आमचे लागीं देवान करार केल्लो आसा आनी ह्या कराराचे आमी भागीदार जाल्यार पवित्र आत्मो आमचे बराबर आसा आमी हो करार फुडें व्हरूंक आनी हो करार आमी फुडें व्हरप म्हणल्यार दिसाच्या दिसाक नवीं मनशां जावंक दिसाच्या दिसाक जें आदलें वायट आसा तें सोडून नवेपण कराराचें नवेपण आनी बरेपण घेवंक आनी हीच देणी जी आसात पवित्र आत्म्याची ती आमकां हें नवेपण घेवंक शिकयतात आनी फुडें व्हरतात हाच्या पयल्या वाचपान जशें आमी आयकलां वेगवेगळो लोक वेगवेगळी भाशा आनी ह्या वेगवेगळ्या गांवांतलो वेगवेगळ्या देशांतलो जो जुदेव लोक थंयसर आयलोलो तांकां जोण एकल्याक हें उतर जे आपोस्ल परगडटाले वो सगल्या आपोस्लाच्या नांवान पेद्रू उलयतालो पेद्रू जो उलोवपाक तितलो बरो नासलो ताची जीब मातशें जोड ताची उतरां जोड येतालीं पूण पवित्र आत्म्याचें येणें जेन्ना जालें पवित्र आत्मो तांचेर एकल्याचेर देंवलो तेन्ना वेगवेगळ्यो भासो ओ गिफ्ट्स ऑफ टंग्स अशें आमी म्हणटा ह्या आपोस्लांक फावो जालें आनी ते सगळे उलयले आनी उलयले ते सगल्यांक समजलें पेद्रू एकेच भाशेन उलयतालो जेजू उलयलो ती भाशा आरामेईक आनी आरामेईक भाशेन जे जेजू उलयतालो तो ते शिसूय घडये उलयताले पूण थंयसर ग्रीक लातीन आनी हेर दुसऱ्यो भासो उलोवपी दुसऱ्या देशांतले जे जुदेव आसले तांकां सगल्यांक एकल्यान उलयल्लें उतर सगल्यांक एके भाशेन समजलें भाव भयणीनो आयज आख्खो संवसार हेंच नवेपण घेवपाक गरज आसा वेगवेगळीं आमी आजून पासून संवसारान असलीं झगडीं केस्तांवां आसात आजून पासून देश दुसऱ्या देशांचेर घुरी घालून तो देश आपलो करूंक वो तांची प्रॉपर्टी वो तांची जी जमीन आसा ती आपली करूंक आजून पासून झुजतात झगडटात आयज ग्लोबलायझेशन आयज ग्लोबल मार्केट ही सगळीं आमकां उतरां आयकूंक मेळटा तेन्ना एक देश आपणें जें कितें केलां तें दुसऱ्या देशांत व्हरून विकता आनी थंयसरली इकॉनॉमी जी आसा ती आपल्या हातान घेवपाक सोदता दुसऱ्या देशांत जे भाशेन राजकारण चलता तें पयस रावन आनी कोण एकलो चलोवपाक सोदता जाल्यार ह्या असल्या वातावरणान नवेपण आमकां दिसाच्या दिसाक जाय आनी हें करचे पासत भाव भयणीनो आमकां देणी दिल्यान आयच्या दुसऱ्या वाचपान कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटीन आमी आयकता वेगवेगळीं देणी सगल्यांक एक सारकी दिवंक ना पूण वेगवेगळीं देणी आमकां जी दिल्यान पूण वेगवेगळीं देणी दिल्यात ती आमकां आमचीच मिजास मारूंक न्हय हांव अशें करतां म्हजे लागीं जाता तें तुज्यान जायना कोणाच्यान जायना असली मिजास मारूंक न्हय पूण दर एक देणें जें आमकां दिलां तें पवित्र सभेच्या फायद्याक कांय बरीं उतरां बरयल्लीं आसात पवित्र सभेच्या फायद्या पासत आमकां दिलां आमच्या फायद्या पासत न्हू पूण आमी चुकल्या ती हांगा जी देणी आमकां दिल्लीं आसात ती जोण एकलो आपणाची म्हूण समजलो म्हज्याच फायद्याक म्हूण समजलो आनी तसल्या वेळार ह्या संवसारान ज्यो आयज फुटी पडल्यात ह्या संवसारान जी आयज केस्तांवां जातात ह्या संवसारान जें आयज लुटप नागोवप जाता ह्या संवसारान आयज हें पर्यावरणाचो दुस्वास करप जाता हाकाच लागून तर नवेपण आयज आमकां हें जाय सगलीं आमी एक जेजून आमचे पासत मागलोलें आसाच बापा तूं आनी हांव एक तशेंच ती सगट एक जावं
तर आमचे पासत जरी तर हें एकवटाचें मागणें जेजून केलां जाल्यार तें फुकट वचूंक शकना. भोव करून काळा काळार आनी वेळा वेळार देव आमकां हें सोयेक दिता. नव्यान आमी समजून घेवंक की आमी एक जावपाकूच जाय. आनी भोव करून आतां हो पॅन्डमीक, कोवीड-19 पॅन्डमीक परतून परतून बोवाळ मारून आमकां सांगता एक जावपाक जाय, नवीं जावपाक जाय, आदलें वायट चुकी आसात त्यो सोडपाक जाय. तयार आसात काय आमी? संवसाराचेर नदर मारून आमकां चड तेंप लागतलो. संवसार सोडुया, आमचेर जण एकल्याचेर आमी नदर मारुया. तुवें पवित्र आत्म्याचें देणें घेतलां, नवें येयलां कितें? कोवीड-19 पॅन्डमीक आयलो, आमी रडलीं, आमी भियेलीं आनी आजून पासून घडी भिरांतीनूच आसात. पूण आयज पासून जिविताचो बदल केला वो करपाची खुशी आसा काय आसा थंयच आसात? आजून पासून त्योच आडसायो, आजून पासून तीच जोगडी, आजून पासून तीच आशा, आजून पासून त्योच पद्दती सगळें काडून आपणें खावपाचें. जाल्यार आयच्या दिसाक आमी जण एकलो ही आमची बदलणी करुया. नाजाल्यार घडी हो कोवीड-19 येतलो जाल्यार दुसरो आनी कोण येतलो. ज्या मेरेन आमी शिकचे ना, ज्या मेरेन आमी हें नवेपण मानून घेवचें ना, ते मेरेन घडये देव आमकां असले सोयेक दीत रावतलो. आनी जरी तर आमी चड सोयेक सोदता बदलणी घेवपाची वा नवसरणी करपाची घडये जाल्यार आमच्यान घडये ते सांबाळूंक जावचें ना. वी वील नॉट बी एबल टू कंटेन इट. आतां सद्याक हो कोवीड-19 आमच्यान सांबाळूंक जायना. तातूंत भितर मदेंच कोण लोकस्ट येतात, तातूंत मदें खंय अर्थक्वेक जाता, तातूंत भितर मोडां जातात. भियेल्लीं आसा आमी. जाल्यार असल्या वेळार ही सगळी भायली भिरांत सोडून भितरलें नवेपण हांव जोडटलों हें जण एकल्यान आयज आमी भासावणी करूंक जाय. तेन्नाच ही मिसाची भेट आनी ही पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब आमकां फळादीक जातली. तर भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां मागुया. जेजू जेन्ना आपल्या शिसांक दिसती पडलो, आयच्या शुभ वर्तमानान पयल्या दिसाची खबर, जेन्ना पयल्याच दिसाक जेजू पुनर्जीवन जालो तेन्ना आपल्या शिसांक भेटून गेलो आनी ताची उतरां शांती तुमकां म्हणटच जेजू शांती आमकां दिता. ती आमकां फावो जाल्यार आमचे भितर उरतली, ना जाल्यार उरची ना. आनी ती फावो म्हूण केन्ना गमतले आमकां. आमचो जबाब हे जेजूचे शांतीक कसलो ताचेर आमकां गमतलें. ही शांती म्हाका फावो वो ना. जेजूची शांती आयल्या आमी ती उतरां उच्चारता आनी तरी पूण आमचें जिवीत आमच्याच घरच्यां सवें, आमच्या शेजाऱ्यां सवें वो आमचेच सवें बरें जावचे बदलेक वायटांतूच आसा, आजून पासून तातूंतूच आसा, जाल्यार ही शांती आमकां आजून मेळूंक ना. वो दुसऱ्या उतरांनी आमी ती शांती घेवंक ना. जाल्यार घे ही शांती, बदल तुजें जिवीत. जें कितें वायट आसा तें सोडून दी, नवें आसा तें घे. शांती तुमकां म्हणला तेन्ना जेजून बेस्तेंच म्हणोंक ना. म्हाका बापान पाठयला तसो हांव तुमकां पाठयतां. हीच शांती दुसऱ्यांक दिवं आनी दुसऱ्यांक जरी तर दितलो जाल्यार ही शांती एकदम बरे भाशेन जिवंक जाय. खरेपणी भितरल्यान तावन बदलून जिवंक जाय. आनी हो बदल भितर तावन येवंक आमकां देवाचें देणें जाय आनी तें देणें पवित्र आत्म्याचें देणें. आनी देखूनच जेजून ही देणी आपल्या आपोस्लांक दिवन म्हणलें घेयात, पवित्र आत्मो घेयात. तांचेर स्वास सोडलो आनी पवित्र आत्मो घेयात ही उतरां म्हणलीं. आयज आमकांय ह्या पवित्र आत्म्याच्या येण्याचे परबेक पवित्र आत्मो घेयात म्हूण जेजू आमचेर स्वास सोडटा. तुका पवित्र आत्मो घेवंक जाय काय तुका पवित्र आत्म्याक ब्लॉक घालूंक जाय तें तुजेर दल्ललें आसा. जरी तर पवित्र आत्मो घेतलो जाल्यार ही देणी दुसऱ्या पासत, हे पवित्र सभे पासत वापरूंक आमी तयार जातले. पवित्र आत्मो जरी तर आमी घेतलो जाल्यार नवेपण आमच्या जिवितान येवंक आमी उक्टी रावता. पवित्र आत्मो जरी तर आमी घेतलो जाल्यार जो करार आमी देवा लागीं केला, वो खरें म्हणल्यार जो करार देवान आमचे लागीं केला तो आमी नव्यान नवसरता. तर होच नवो करार देवाच्या मोगाचो, जंय जेजून आज्ञा आमकां दिली, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. आनी हें करूंक आमकां जायते सोयेक दिल्यात. आमचे आदीं जायत्या जाणांनी अशें केलां आनी तांकां आमी भाग्योंत म्हणटा, सांत म्हणटा. हें वरस, गोवळीक वरस जेन्ना आतां सोंपत येता तेन्ना हें आख्खें वरसभर वच आनी तुंय तशेंच कर ह्या विशयाचेर आमी नियाळटले. जाल्यार हो पवित्र आत्मो घेवन आमचे आदीं जे भाग्योंत मनीस गेल्यात
जे पवित्र आत्म्याची देणी पवित्र सभे पासत वापरून गेल्यात आनी आपल्या जिविताची दर दिसाक तांणी नवसरणी केल्या, तांचे भाशेन आमी वच आनी तुंय तशेंच कर हें जेजूचें उतर आयकूंक आमकां कृपा मागुया. आमचो भावार्थ त्रिएक देवाचेर आमी आतां सगळीं व्हडल्यान उच्चारुया. सत मानता देवा, सर पदवीदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रुजणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभोवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंच काल ताणें कोस्ट सुसले, ताका कुसार चोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें तांचे मेल्ल्यांची मुक्ती करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, आत्म्याचें बक्षणे, पुढचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. त्याच पवित्र आत्म्यान भरोवन आमची मागणी देवा मुखार दवरुया आनी बापाक उलो मारुया. आमचे पवित्र सोबे पासत फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान आणि पवित्र सोबेच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी पवित्र आत्म्याच्या बळान चलून आमकां पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी वाडोवंक सगळो आदार दिवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. आमच्या सरकारी मनशां पासत आमच्या सरकारी मनशांनी पोजेची सेवा करून गरिबांचें जिवीत होलू करूंक आनी गरजेवंतांक सदांच तांणी आदार दिवंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. कोश्टवतल्या पासत हॉस्पिटलांनी आनी आपल्या घरांनी जायतीं आमची जाणटी आनी पिडेंत आसलोलीं वेगवेगळ्या कारणां खातीर कोश्टवतात. तांणी आपल्या कोश्टांत जेजूच्या कोश्टांचेर नदर मारूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. आमा समेस्तां पासत देवाची भक्ती फकत ओंटांनी आमी करुना जावं पूण प्रिती सेवेच्या कोन्यांनी नवो समाज आमी बांदून हाडूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. खेरीत भाशेन जे कोण कोविड-19 पिडेक आजून पासून कोश्टवतात, इन्फेक्टेड जाल्ले आसात, तांचो ट्रिटमेंट चलता, तांचे पासत आनीक एकदां मागुया. दोतोरां नर्सी पासत आनी हेर सगळे जे काळजी घेतात तांचे पासत मागुया. ते देवाचे दूत जावंक आनी हे भाशेन देवाचें बरेपण आमकां सगल्यांक ह्या संवसाराक फावो जावंक मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. लॉकडावन 4.0 काबार जाता आनी आतां आनीक जायते भाशेचे आमकां सुचोवण्यो मेळटल्यो, डिरेक्टिव्स मेळटले. आमी जण एकल्यान भोव करून नागरिकांनी जबाबदार जावं, तशेंच सरकारान आमचे पासत बरे ते निर्णय घेवंक, पवित्र सभेन आमचे पासत बरे ते निर्णय घेवंक बापाचो पवित्र आत्मो आमकां सगल्यांक दी म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका.
ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. बो मोगाळ बापा, तूंच आमचें शेरोण आनी बोळ. तुज्या भुरग्यांची ही मागणी दयेन आयकून घे. त्याच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमीन. बेटोने वेडार गीत घेवया. C43 पेज नंबर 46. C43 पेज नंबर 46. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पुतान सर्व मनशांच्या तारणा खातीर समर्पिल्लें बलिदान आमी पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूचे एक एक गुडार्थ कुडीचे सांदे तुका एकवटी भेटयता. संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक ह्या तारणाची बरी खबर पावोवचे खातीर पवित्र आत्म्या वरवीं आमची जीब सुटय आनी सगळें आमचें जिवीत क्रिस्ती भावार्थाची व्हडल्यान उचारलेली गोवायकी जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटोन तुजी आपणायलोलीं भुरगीं जावच्याक तुवें दयाळपणी आपयलीं, तांचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्यांक पाठयलोय आनी असो पास्कांचो गूट संपूर्णायेक पावयलोय. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या परजांक एका खऱ्या देवाची ओळख दिली आनी एकूच भावार्थ उच्चारूंक मनशांचे वेगवेगळ्या भासांचो एकूच नवो ताळो रचून हाडलो. हे परी तुजी पवित्र सभा जल्मा आयली. देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार.
आणि संसार भोवला तुझ्याच मोहिपोवपाक उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येता सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय सोय ताका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले हीच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें हे काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या निसासनीक कराराचे हे रोगत पातकांचे हिम बोगसणे मेळच्याक तुमचे ही पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासा कोरात. भावार्थाचो गूट परगोवठुया जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुतां बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता
त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा सुरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. When will you learn men? मनशा केन्ना तूं शिकतलोय अशें आमचो गोंयचो पॉप सिंगर रेमो फेर्नांडीस हें गीत गायता. आयज ही उतरां आमकां जोण एकल्याक आमी आमकांच आनी एकामेकाकूय विचारची आसा. पवित्र आत्मो आमी घेतला तरी पूण केन्ना आमी शिकतल्या. तर आयज आमचो वेळ आयलो. पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां दी आनी आमी सारकें तें शिकूंक आनी सारकें तें शिकूंक कृपा मागुया. सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो निराश आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडूं दिनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी शिवूंक वेता. ती आमचेर झुट्टी आनी खास हाडिना आसा पूण तुजे काकोतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेन वखद दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका पुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्या खातीर मागणें. मोगाळाची येसू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवर हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवटता. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. पुण्या वेळार गीत घेवया. D38 पेज नंबर 68. D38 पेज नंबर 68. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावून ये. आमच्या काळजांत रावून ये. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावून ये. आमच्या काळजांत रावून ये. बापा कडसून देवून आयलो आमचे सारको मनीस जालो. सासणाक तुजें येवजण जालें आमचे मोले पिराय करची. सोम्या जेजू
जेजू आमच्या काळजात रावून घे, आमच्या काळजात रावून घे. सोम्या जेजू आमच्या काळजात रावून घे, आमच्या काळजात रावून घे. मनशा सैमान कातो जालोय, जागरा रूपान दिश्टी पडलोय. आमची पातकां काण उडयता, शांती तुजी आमकां वाडटाय. सोम्या जेजू आमच्या काळजात रावून घे, आमच्या काळजात रावून घे. ती सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलीं आनी देवाची श्रेश्ठ कर्तुत्वां परगटूंक लागलीं. सर्वेस्पराक सोय. प्रार्थुया. बापा, सगळ्या देण्याच्या दातारा, तुजे पवित्र सभेक सर्गीच्या देण्यांनी तूं भरताय. तर तुवें दिल्याय ती कृपा सांबाळ आनी आमी आतांच घेतिल्ल्या आत्मीक पसणा वरवीं पवित्र आत्मो दिसान दीस अदीक आमकां आपले आदीन घेवन आमच्या काळजांनी आपल्या मोगाचें राज चलोवं आनी सोडवणेचो फोड आमचे जिणेंत वाडोवं. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयज पवित्र आत्म्याच्या येण्याचे परबे दिसा तुमकां सगल्यांक परबी हॅपी फिस्ट आनी सगल्यांचेर पवित्र आत्म्याचें देणें तुमकां मेळूं, तुमच्या घोराब्यांचेर पवित्र आत्म्याचें देणें दिवं आनी आमी सगळीं एक जावन जें कितें आमचेर वायट आयिल्लें आसा ताचेर आमी जैत मेळोवंक पावूं. सादो काळ सुरू जाता आनीक नवें गवळीक वरस सुरू जाता. खेरीत भाशेन देवाक दिन वाचुया आनी नवे उर्बेन आमी भितर सरुया. आमी फाल्यां तावन चोत्रायदोरची 6:45 वाजता आमचे फिरगोजेन सांत आंतोनीच्या परबेची तयारी त्रेजेनाची मागणी जातली. लॉकडावन आतां काबार जाता, काडटा कशे भाशेन जातलो आमी आजून पासून नकळो. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांच्या निर्णयाक आमी रावतल्या म्हणटच ह्या आख्या सुमानान आमची 7 वाजता मीस जातलें. तशेंच सांजेर 7 वाजता पवित्र संस्काराक बोजवण चालू आसतली आनी हे दोनूय लायव्ह स्ट्रीम जातली. सांत आंतोनीच्या नोवेनाची मागणी, त्रेजनाची मागणी 6:45 वाजता जातली. आमचे फिरगोजेन 2 कॉपेलां आसात सांत आंतोनीक भेटयल्लीं. ह्या कॉपेलांनी मिसां सद्याक जावची ना वो थंयसर नोवेनाची भेटूय जावची ना, मातशें चोत्राय दवरची. पूण आमकां फुडली म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत आमी हाचेर निर्णय घेतल्या आनी आमच्या फिरगोज गवळीक सभे बराबर हो निर्णय घेतल्या उपरांत आमी सगल्यांक कळयतल्या. तर खेरीत भाशेन जी काळजी आमी घेवंक जाय ती घेवया. आनीक एक पावटी उगडास करता, कोरोना व्हायरस काबार जावंक ना, पॅन्डमीक काबार जावंक ना, आजून आसा. पूण आतां आमी कडेन वेगवेगळे तरेन नव्यो वाटो आपणावच्यो आसात, ताका आमी सहकार दितल्या. पूण त्याच बरोबर सगल्यांनी चतूर रावचें आनी सगल्यांनी सुरक्षीत रावचें. तर हें करूंक आमी एकामेकाक आदार दिवया आनी आमी जण एकलो आमची काळजी घेवया. पावसाळो सुरू जाता तेन्ना आमी आमची शेतां भाटां वसोवपाक जाय हाचो बरो सयेक घेवया. जी आमी सोडलेलीं आसात आमची शेतां भाटां ती आमी नव्यान एक नवेपण, पवित्र आत्म्याच्या देण्याचें नवेपण आमकां मेळ्ळां म्हूण दाखोवन मातयेन हात घालुया. आनी अशें करता तेन्ना ही सृश्टी आमी जेन्ना सांबाळटा तेन्ना ही सृश्टी आमकां सांबाळटली. तर हें सगळें करूंक आमी
काळजी घेवया. आमचे इगर्जेचें ऑफिस उक्तें आसतलें. आजून पासून मागता कोणेच इगर्जेच्या ऑफिसान येवचें न्हू. सद्याक पासून फोनाचेर तुमी तुमची मिसां वो हेर दुसऱ्यो वस्तू आसात त्यो करूंक जातात. आनीक फुडली म्हायती आमी आमकां फुडले निर्णय घेतल्या उपरांत तुमकां कळयतले. खेरीत आशिर्वाद आयज पवित्र आत्म्याच्या येण्याचे परबेचो आमी घेवया. आयज सांजेर 6 वाजता इंग्लिजीन मिस जातलें, तें लायव्ह स्ट्रीम जातलें. हो आशिर्वाद घेता आसतना ओगीच रावन देवाची कृपा आमकां मागुया. तुका कसली देणी जाय ह्या वेळार माग देवा लागीं. दर एका आशिर्वादाक आमचो जबाब आमेन जावं दी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया. देव बाप उजवाडाचो दातार, आयच्या दिसा ताणें जेजूच्या शेसांची मोना पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरली. तुमकांय तो आपलो आशिर्वाद दिवं आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरूं. आमेन. शिसांचेर जिबा रुपान दिसती पडलेलो तो विचित्र उजो तुमच्या काळजांतलें सर्व वायट भस्मून उडोवं आनी ती आपल्या प्रकाशान परजोडीत करूं. आमेन. एकूच भावार तुचारून परगटूंक वेगवेगळ्यो मनशांच्यो भासो देवान एकठांय केल्यो. त्याच भावार्थान तो तुमकां थीर करूं आनी ज्या बापाक तुमी आतां बरवशान ओतरेकतात ताका रूप रूप बगूंक पावूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवें सदां आसूं. आमेन. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची ओळख. शेवटाक आमी गीत घेवया. M5 पेज नंबर 154. M5 पेज नंबर 154. पवित्र आत्मो मुझेर देवला म्हाका पवित्र करून रावला. माफी शांती संतोष प्रीती मुझ्या परगोट करून धाडा. दुबल्यांक बरी खबर दिवच्या, कोयऱ्यांक सुटका परगोट करच्या, कुट्यांक परतून नादर दिवच्या. बापान म्हाका आत्मो दिला, पवित्र आत्मो मुझेर देवला. म्हाका पवित्र करून हाडा. माफी शांती संतोष प्रीती मुझ्या परगोट करूंक धाडला.